आमचो फुडलो मानकारी लुईस सातुर्निनो कोता. ताका तुमी मोठ्यान ताळयो खावप कित्याक अशी मुस्कान ते आमकां नेट आसा आमी आतां तांकां नेट आसा. लुईस सातुर्निनो कोता. तुमचो जल्म नोव्हेंबराचे 29 तारखेक 1938 दिसा जालो. 1960 वर्सा बांबोले गांवांत डेव्हिड हाने दाखयलेल्या तियात्रांत तुवें पयलेच फावट संगीत वाजयलें. संगीत तियात्राचो एक मुखेल भाग जावन आसा. भुरगेपणानूच तूं संगीत शिकलो आनी काळ वेता ते प्रमाणे तूं एक बऱ्यांतलो बरो संगीत. आमचो फुडलो मानकारी लुईस सातुर्निनो कोता. ताका तुमी मोठ्यान ताळयो खावप कित्याक अशी मुस्कान ते आमकां नेट आसा आमी आतां तांकां नेट आसा. लुईस सातुर्निनो कोता. तुमचो जल्म नोव्हेंबराचे 29 तारखेक 1938 दिसा जालो. 1960 वर्सा बांबोले गांवांत डेव्हिड हाने दाखयलेल्या तियात्रांत तुवें पयलेच फावट संगीत वाजयलें. संगीत तियात्राचो एक मुखेल भाग जावन आसा. भुरगेपणानूच तूं संगीत शिकलो आनी काळ वेता ते प्रमाणे तूं एक बऱ्यांतलो बरो संगीतकार जालो. वायलिन, सॅक्सोफोन आदी संगीत यंत्रां वाजोवन तियात्राचें संगीत उंच दर्ज्यार व्हरूंक तुवें प्रयत्न केलो. नीज मोग, उट गोंयकारा, पापागळे कांतय बेरा, महानंद आदी तियात्राक तुवें संगीत बसयलां आनी वाजयलां. खेरीतपणी गांवच्या फेस्ताक दाखयलेल्या उत्सवीक तियात्रांक संगीत बरोवन आनी वाजोवन गांवांनी तियात्र फुलोवंक तुवें योगदान दिलां. भुरग्यांक संगीत शिकोवन तुवें आनीक संगीतकार निर्माण केल्या. फाटल्या सुमार 57 वर्सांक एक बेस बरो संगीतकार कसो